मिटींग म्हणजे हेजो म्हाका सरपंच म्हणून सगळे लोकांचे फोन येताले हेजो पंचायत तुमी कितें करपाक सोदता कितें कोवीड केसीस आमच्या गांवांत इतली वाडल्यो पंचायत जावन फुडें सरत आनी कितें तरी आमची पासत गांवची पासत तुमकां जात जाल्यार करात ताका लागून आमी पंचायतीन एक डिसायड केलें गांवची लोकां आपयन शॉपकिपरां आपयले बरे देखणार आहाय तांकां आपयले गांवची पासत जाय ती वावुरता ते तांचें एक सजेशन घेवपाक एक मौन घेवपाक आमी कितें करया आनी बरें डिस्कशन जाले उपरांत एक डिसिजन जालां आमचें कांसावली आरोसी कुयेली पंचायतीची एरिया आसा ती आमी 6 तारखेच्यान 12 तारीख मेरेन मायाची बंद करपाक हें आमचें बंद जातलें सकाळचें 6 AM to 11:30 AM फ्रॉम 6 मे टू 12 मे हो हें कितें जालां आमच्या गांवांत खूब केसी वाडल्या एज ऑफ नाव टुडे द एक्टीव केसीस आर 131 इन कांसावली एरिया आमकां हो रिपोर्ट दिला आमच्या हेल्थ सेंटरान कांसावली 130 आनी 1 केसीस आसा ताका लागून आमकांय दिसलें आमी लोकां खातीर कितें करया आनी लोकांक अशें तशें आमी आतां फाल्यां आमी एक अनावन्समेंट करतले गांव गांवान भोंवून की लोकां गरजे भायर सरनाका आमची लॉकडावन आमी चालू करता कितें गरजेचें काम आसल्यार तुमी मास्क घाल्या बरे भाशेन घरान रावात कोणा कडेन उलयता जाल्यार सोशल डिस्टन्सींग करून उलया हें करून आमी केलां सांगपा म्हणल्यार म्हाका इतलें दिसता एक सरपंच कसो गांवचो आज कितलेय म्हाका लोकांन फोन करून आमचे PHC सेंटर आमचे थिंगा एक हॉस्पिटल केलें ल्हान थंय एक लोकांची आमी परिस्थिती पयली थिंगा सकाळचें OPD आसताली सांजची टेस्टींग चलतालें पूण आयजच्यान तेणें सकाळचें टेस्टींग विचारलां आनी सांजचें टेस्टींग करपाक गेलां पूण OPD येयलो तो लोक खूब त्रासां पडलो आहा थंय एरिया सारकी ना लोक पॉझिटीव आनी नॅगेटीव आहा तो सगळो मिक्स थंय भोंवतात आयज एज अ सरपंच लोक आमकां विचारता तसोच हांव एक विलेजा सरपंच जावन आमचे MLA अलिना सालदानाक विचारपाक सोदता आनी तिका क्लियर मॅसेज धाडपाक सोदता आयज तूं ह्या लोकांचे कोश्ट पळय आयज हेल्थ सेंटर तूं आयज चालू करता फाल्यां चालू करता लोकां आयज तुगेली इनॉग्रेशनाची डेट नाका आयज लोकांच्या जिवाची चड गरज सांबाळपाची राखपाची चड गरज आसा आयज 6 वर्सां मेरेन तुवें 2 प्रायवेट प्रिमायसीस घेतल्या आनी गव्हर्मेंटाचे पयशे तूं प्रायवेट प्रिमायसीस फारीक करता आयज आमची कांसावली पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंटाची कितली प्रोजेक्ट आसा स्टेडियम आमचो कांसावली ग्रावंड आसा थंयसर कितली एरिया आसा शॉप आहा हॉल आसा त्या हॉलांत तरी एक 6-7 बेडींग एक मिनी हॉस्पिटल कशें करून लोकांची सेवा करून दिवपाक जाताली गव्हर्मेंट प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा आयडल आसा तें उजा करून जातालें तरी आसतना तुवें गव्हर्मेंटा प्रॉपर्टी आहा ती तशी कुसोवपाक दवरल्या आनी प्रायवेटान तूं हें प्रमोट करता लिजार घेता कितें करता तें आमकां खबर ना पूण हें बंद करपा जाय आनी दुसरें ती एक रिक्वेस्ट आहा आमकां तुजेर डेट नाकाय आयज चालू करता फाल्यां चालू करता ताबडतोब तुवें हे कोविडाच्या सिट्युएशना तुका मूल माता एज अ MLA एज अ सरपंच पंचायतीन हांव मूल माता ताबडतोब हें हॉस्पिटल तुवें आमकां चालू करून दिवचें लोकांची सेवेचा लोकांची जीवन साल्वार करपा लागून तुवें आमकां ओपन करून दिवचें आमी डिसिजन घेतलो की 6 to 11:30 फॉर एसेंशियल कॉमोडिटीज ओपन दवरपाक कळ्ळें तुका फार्मासी वील बी ओपन पूण फक्त कितें आतां पीपल आर हियर द केसीस आर सो रायझींग देर आर सो मेनी पीपल एंड देर आर नो बेड्स इवन इन GMC okay even one lady she was so serious she had no oxygen okay somebody arranged her in GMC and now she's little better so what I'm saying is that now this is there she can open it or there is a complex over there also she can put some beds and for the people we don't want this then here we got a big hall you have seen here also people can be injected over here COVID injection can be given one day we arranged it so people can take advantage of it because they haven't to be in the sun and all here we have got place there are both the sides कांसावली आरोसी कुयेली पंचायतीन आमचे सरपंचान आनी आमी सगळे बॉडीन मेळून हें डिसिजन घेतलां की 6 मे टू 12 मे जी आसा ती आमी सकाळचे फुडें 6 ते 11 मेरेन जी आसा ती शॉपां सगळीं एसेंशियल सर्वीस जे कितें आसा ती ओपन उरतली हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की लोकांनी बेश्टी गर्दी करची न्हू हें कायमचें बंद आसचें ना सगळ्यांक डेली शॉपां ओपन आसतलीं 6 ते 11 मेरेन तुमचें जें कितें आसा ते तुमी शॉपार ते आसा वचून गर्दी करनासतना कितें जाय तें आपलें वचून ते शॉपाचेर घेवपाक शकता आनी आमी जें डिसिजन कितें घेतलां तेंकां
तुमी सगळ्यांनी आमकां आदार करचो, कित्याक आमची कोविडाची चेन जी आसा ती आमकां तोडपाक जाय आनी सगळ्यांचो जीव जो आसा आमकां सांबाळपाक जाय. हांव सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी बेश्टे गरजे भायर घरांतल्यान भायर सरचें न्हू, घरान रावचें, सगळ्यांची कॅर घेवची आनी आपली नेबराची जी आसा तेंची कॅर घेवची. दुसरें एक सांगूंक सोदता की आयज आमचे जायते कोवीड पेशंट पयलींचे बरे जाल्ले आहा, तांकां जी कितें आमच्या हेल्थान पयलीं कीट दिल्लेली ते आयज ऑक्सिमिटर जे आमकां खबर आसतली की शॉर्टेज आसा आमच्या मेडिकला कडेन. सो कोणा कडेन जर एक्स्ट्रा कितें आसा ऑक्सिमिटर जाल्यार तेंच्यांनी ते हाडून आमचे हेल्थान दिवचे, जेणे करून ते कोणाक दुसऱ्या मनशाक उपयोगी पडोंक शकतले. अशे तरेन आमी सगळ्यांनी एकामेकाक सहकार्य करून हे जे कोवीड पॅन्डमिकाचे जे आसा तेजे खातीर आमी झगडोवपा खातीर प्रयत्न करया आनी सगळ्यांक सेफ घरांत रावया. देव